नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. एसटी रिझर्वेशनाक डिलिमिटेशन प्रक्रिया लोकसभेच्या आचारसंहिते आदी पुर्तुगेज पासपोर्ट इश्यू सुट्टा. 99तले 40 पर्यावरण संवेदनशील गांव काडूंक सांगले. 10 नवे मुख्यमंत्री हेड ऑन. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसोवपा वेल्यान सांजुले दियारियालांत बोवाळ. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाषाचेर मारलो चिखल. वातावरण तापले. सियाचेडांत बांदकामा वयले कारवायेचो निषेध. हणजुणे वागातोर दिसभर बंद. सरकारान मध्यस्थी करची. लोकसभे पयलीं इश्यू सोडयात, नाजाल्यार बीजेपी आड प्रचार. मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवपाचो थाराव. जमीन संरक्षण बिलावेल्यान कळगुटेचो आमदार मायकल लोबो आनी आरजीचो फुडारी मनोज परबाचें वाजलें. हणजुणे बंदा वेळार लोकांचे बसकेंत वाद. देशांत रोखडीच बुलेट ट्रेन. प्रधानमंत्री म्हणटा देवळां बरोबरच मेडिकल कॉलेजय बांदतात. उत्तर प्रदेशांत कल्की धामाची बुन्याद. 10 लाख कोटीचे 14,000 प्रकल्प चाली. आयिल्ले दिसा एक्सिडेंट. 50 दिसांत 29 केले. सरकाराचे येरादारी खात्याचो कंट्रोल ना. काँग्रेसीचो येरादारी खात्याचेर मोर्चा. अभित पाटकार. हेरांचे खात्यात धरणे. छत्रपती शिवाजी महाराज शासनात तंत्रज्ञानाचो वापर करपी द्रष्टो राजा. छत्रपतीचो आदर्श सगळ्यांनी घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो फर्मागुडी किल्ल्यार उलो. गोंयभर शिवजयंती. एसटी रिझर्वेशना खातीर डिलिमिटेशन प्रक्रिया लोकसभेची आचारसंहिता लागच्या पयलीं सुरू. रिझर्वेशन मात 2027तच मुख्यमंत्री हेड ऑन. पुर्तुगेज पासपोर्ट इश्यू सुट्टलो. पासपोर्ट सरेंडर करतना सरेंडर सर्टिफिकेट मेळटली. रिवोकेशन जावचें ना. अस्तंत गाट्यांतले पर्यावरण संवेदनशील 99 गांवांतले 40 गांव काडात. 10 घालात. पर्यावरण मंत्रालयाक खंय सांगलां. सुरुवात करूया एक मोठी इश्यूचेर जाचेर विधानसभे टायमार बोवाळ जालो आणि विधानसभे उपरांत तुम्ही हो विषय घेऊन दिल्ली वता म्हणून सांगिल्लें. तुम्ही गेलेय बी. तो म्हळ्यार एसटी रिझर्वेशनाचो. ही मिटींग जातकीर तुम्ही सांगले की द आउटकम इज पॉझिटिव्ह आउटकम म्हळ्यार कितें आनी त्या आउटकमाची टायमलायन कितें. हांव वैयक्तीक होम मिनिस्टरा कडेन मेळ्ळो. डिस्कसूय केलें. कोड लागच्या पयलीं ही डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप किंवा सगळे रायट्स इलेक्शन कमिशनाक दिवप हे डिसिजन केंद्र सरकार घेवपाच्या वाटेर आसा. आनी एकदां हें डिसिजन जालें काय तांचो प्रोसेस सुरवात जातलो. रिझर्वेशनाचो प्रोसेस एकदां इलेक्शन कमिशनान सुरू करपाक जाय. ताज्यो पावर्स गव्हर्मेंटात इलेक्शन कमिशनाक इन्स्ट्रक्शन किंवा सांगपाक जाय. त्यो ज्यो आसा पळय डेलिगेशन ऑफ द पावर्स फॉर द इलेक्शन कमिशन तें डिसिजन जावपाचें आसा. त्या डिसिजनाची म्हाका अपेक्षा आसा आनी कोड लागच्या पयलीं तें डिसिजन जातलें हाजी म्हाका खात्री आनी विश्वास आसा. रिझर्वेशन केन्ना मेळटलें? प्रोसेस सुरू जातलो ही बरी गजाल. रिझर्वेशन हांवें जशें सांगलां की 27च्या विधानसभेच्या निवडणुकेक तांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय. तेंचीय डिमांड आसा. किचकटीची गजाल ही. सिटीजनशीप एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, मागीर OCI. सामान्य मनशाक सामकी सामान्य भाशे भितर सांगात सुटलो म्हळ्यार कितें आनी इतलो किचकटीचो विशय तुमी एका मिटिंगेक सोडयलो म्हळ्यार कशें. एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स इज आउट ऑफ कंट्री. तो एकदां आयलो काय गोंयकारां खातीर हो इश्यू जाचो रिजॉल्व करपाचो तेंच्यांनी प्रॉमीस केला आनी म्हाका खात्री आसा की तांकां आपलो पासपोर्ट जो आसा पयलीं वो रिवोकेशन जालो म्हणपाक नाका, तो सरेंडर जालो म्हणून सर्टिफिकेट जाय. तो जर दिलो आसत चडसो प्रॉब्लेम OCI कार्ड मेळपाचो वॉज रिजॉल्व जाता आनी भुरग्यांचो फर्दर इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करप किंवा तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं इंडियन सिटीजन घेवप की पोर्तुगाल सिटीजन घेवप होय जो तेंचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही तो रिजॉल्व जावंक शकता. थंय रजिस्टर केल्या बर्थ आनी हांगा आमची वेवस्था खूब फावटी सांगता की तुम्ही थंय रजिस्टर केला हाजे अर्थ तुम्ही थंयचे सिटीजन. हाजेर कितें? इंडियन सिटीजन एक्टाच्यान पोर्तुगालान फक्त लिस्बनाक रजिस्टर्ड करप म्हणजे तूं पोर्तुगालाचो सिटीजन जालो.
तांच्या हाजी प्रमाणे. तांच्या हाज्या प्रमाणे. बट इंडियन सिटीजनशीप एक्टा प्रमाणे त्यांनी ऑफिशियली आपले सगळे डॉक्युमेंट हे ट्रान्सफर करूंक ना किंवा त्यांचा पासपोर्ट घेवंक ना. ताज्या प्रमाणे ही नॉट डायरेक्टली एज अ पोर्तुगाल सिटीजन. तितूरूच तर खरें म्हणजे तो थोडोसो विशय जो आसा पळय न्ही, हो विशय एकदा क्लॅरिफाय करपाचो गरज आसा आनी आमी तोच एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ह्या दोनाय कडेन मागला की तेंच्यांनी तो क्लॅरिफाय करचो. ते येता ते एक 15 दिसाच्या भितर तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन येतलें. एनवायरमेंट मिनिस्टराक मेळ्ळे, जातूंत भितर तुमी वेस्टर्न घाट्साच्या इको सेन्सिटीव गांवांचेरूय चर्चा केली, कारण तुमी सामकी हेवी ड्युटी दिल्ली विजीट जाली तुमची. वॉट वॉज द पर्पज आनी परत पॉझिटिव्ह आउटकम म्हळ्यार कितें? From the 99 villages, we want to drop the 40 villages. तो completely plan तांकां एक्सप्लेन केलो आनी ह्यो 40 villages ज्यो आसा त्यो ड्रॉप तेंच्यांनी करच्यो. कित्याक करच्यो त्योय तांकां सांगलें. आनी एडिशनल 10 villages ताज्या भायर ज्यो कंटिन्युटी आसा, ज्यो फॉरेस्टान आसात आनी ज्यो स्पिसीज आसा त्यो एड करच्यो. म्हणजे 59 वयल्यान फिगर तांचो 69 पावतलो. आमच्यो 40 villages ड्रॉप जातल्यो आनी इको सेन्सिटीव झोन हो तेंच्यांनी नोटिफाय करपाक काय हरकत. पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळा. म्हाका खात्री आसा की मिनिस्टरान तरी सांगला की एज फार एज फॉर द स्टेट आमी धाकली स्टेट आसा, कमी क्षेत्रफळ आसा, त्या खातीर आमकां मदत करपाक मिनिस्टरान तेजेर पॉझिटिव्हली हय म्हटलेलें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसोवपा वेल्यान सांज उजय दियारियाल बोवाळ. थंय गेल्लो सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर गर्देंत चिखल मारलो. पुतळो बसोवंक कोणाची हरकत आसा काय म्हूण सुभाषाचो प्रस्न. स्वताची जागा म्हणटल्यान मुखार येवचो मंत्री उलोवन आयला. जिल्लोधिकाऱ्या कडेन शिष्टमंडळ व्हरपाची तयारी, निमाणे उपाय ना. शिवाजी महाराजाचो पुतळो घाल म्हणून तुमकां ऑब्जेक्शन दुसरे कितें आसा सगळ्यांक आयकुपा येता. म्हाका दाखय पळया ते कोणालें ऑब्जेक्शन, ही मुगेली प्रॉपर्टी म्हूण आहा न्हू, तो कोण आहा खुशी ही प्रॉपर्टी आपल्या म्हणपाक. टेनंट जाय तुमी आतां. टेनंट म्हाका न्हू, म्हाका फर्स्ट इन्स्टन्स म्हाका कळपा जाय. ओके आतां हांव 10 साल म्हणून येयला, कळ्ळें तुका? 10 साल म्हणून हिंग टेन्शन आसा म्हणून येयला. पहिले सगळे स्टॉप कर. तेजे 5 जाण घे एक कडेन बसया. हितू रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आधी ऍक्टिव्हिटी काय जावपाना म्हणून स्टॉप कर सगळे ऍक्टिव्हिटीज. हांव कितें सांगता ते पेपर चेक करची पडटलो आमकां. पेपर चेक करायचं गायलो कसो? पेपर चेक करायचं गायलो कसो? Let Panchayat come, 5 of your representative, 5 of their representative. Let Panchayat also attend. CRZांतल्या बांदकामाचेर चालू आशिल्ल्या कारवायेचेर सरकारान मध्यस्थी करची. बेकायदेशीर म्हूण कायदेशीर बांदकामाचेरूय कारवाय. हणजूण वागातोर लोकांचो आरोप. लोकसभे आदीं प्रस्न सोडोवचो नाजाल्यार BJP आड प्रचाराची शिटकावणी. कारवायेचो निशेध म्हूण हणजूण वागातोर दीसभर बंद. लोकांची सभा, मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो थाराव. खंय तरी वन सायडेड ऑर्डर आनी तेजो इफेक्ट आमच्या भावांक आज भोगचो पडटा. खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिशल्स सिलींग करता आनी थोड्यांनी तर ऑलरेडी जे आमचे लिगल स्ट्रक्चर आसा तांकां इल्लिगल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. जे डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसा ते वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसात आनी सरकारान ह्या डॉक्युमेंटाची नोंद घेवन हे जे आमचे हांगा गांवचे स्ट्रक्चर्स आसा ते लिगल म्हणून घोशीत करपाक जाय. मुणकार एक्टात हायकोर्ट कितें म्हणटा, नो कमर्शियल एक्टिविटी एज पर CRZ लॉ. नो कसल्यो कमर्शियल एक्टिविटी विथीन 200 मिटर्स जावंक शकना, 500 मिटर्स जावंक शकना. पण हो CRZाचो कायदो सांगता
पूण मुणकार एक्टान सेक्शन 19 सांगता की जो मुणकार आसा तेणी कमर्शियल एक्टिविटी करूं येता. आम्ही लोकसभा इलेक्शन बीजेपी अगेन्स्ट प्रचार करतले अख्ख्या गोंयांत कोस्टल बेल्टार भोंवतले इश्यू रिजॉल्व जायना इलेक्शना पयलीं सांगूंक जाय. वी विल बी अगेन्स्ट बीजेपी ऑल ओव्हर गोवा. आमच्या जर पोटात येतना आमच्या जर लोकांक त्रास जाता लोकां खातीर करप एक्झॅक्टली आमच्या खातीर करप आमच्या खातीर लोकांक लागून तुम्ही कितें कायदो हाडूंक सोदता पळय ते कायदे फाटल्यान लागले आमी ते कायदे हाडया. अर्बनायझेशन जो प्रश्न हा पळय तो आमकां अर्बनायझेशन न्हू अर्बन एरिया जो तर डिक्लेअर जाताले वी कम अंडर CRZ2 हे सांगलां हे सांगूकूच जाय हे लिखून दवरपाचें न्हय. आता तुम्ही डबल इंजिन सरकार फुडें चलत जाल्यार तुजें तुमकां पावर आहा कित्याक हे व्हडले कायदे न्ही पार्लिमेंटा बिफोर हाडपाक. तुमगे एक नोटिफिकेशनाचें मॉडिफिकेशन करूंक जाता आनी नोटिफिकेशन मॉडिफाय केल्यार तुम सगळे सवलत जाता. तो प्लॅन आसतलो किंवा जी वाटचाल आसतली ती म्हणजे CMाक रिप्रेझेंटेशन दिवप आनी जो चेंजीस आमकां एमेंडमेंट्स जे CRZ एक्टान हाडपाक जाय हेचेर फुडें कशें करप हे आमी आज हांगा ठरयल्लें आसा. CMाक केन्ना वयतले मेळपाक आमचो जो फुडलो जो विचार आसा सीएमाच्या बंगल्यार मार्च करपाचो ताचे डेट आनी टायम तुमकां आमी डिक्लेअर करतले. तुमी आतां हांगाच्यान डिस्पोज जाता जमीन संरक्षण बिलावेल्यान कळंगुटेचो आमदार मायकल आनी आरजेचो फुडारी मनोज परबाचें वाजलें. अणजूण बंदा वेळार लोकांचे बसके वेळार मनोजान भायल्यांक जमनी विकपाच्यो बंद करूंक सरकार फेल गेला म्हूण इशू काडिल्लो. तितल्यार वाद. आनी केरला इंडियन येता काय ना इतलें सांग. सिंपल तू आता एवरी टाइम इंडियन म्हणटा buy a land in Kerala. हां Why you cannot buy a land in Kerala? लँड सीलिंग एक्ट असा काय ना. Ceiling Act ना is तू सांग separate. व्हॉट इज सीलिंग एक्ट. What आणि लँड प्रोटेक्शन आसा काय ना. लँड कोणे बाय करपाची कितली बाय करपाची आसा काय ना. गोंयान कित्याक ना काय आसूं ते डिबेट नाका पिशें चलो. हे लोकां खातीर करप एक्झॅक्टली आमच्या खातीर करप आमच्या खातीर. अर्बनायझेशन जो प्रश्न हा पळय तो आमकां अर्बनायझेशन न्हू अर्बन एरिया जो तर डिक्लेअर जाताले वी कम अंडर CRZ2 हे सांगलां हे सांगूकूच जाय हे लिखून दवरपाचें न्हय बाबा मनोज. डिस्कशन गोंयकारांक न्याय दिया गोंया कापासता जालें ते गजाली केल्या मर तुम्ही गिवली डेव्हलपमेंटाक लागून जाल्यार गोंयकारांचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पळय पळय टॅक्सी हांवें मातशी बसका घेवची मागता. भारतांत रोखडीच बुलेट ट्रेन धांवतली. देशांत देवळां बरोबरच मेडिकल कॉलेजी उबारप चालू आसा. सगळे वटेन उदरगत चल्ल्या. प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. उत्तर प्रदेशांत ताणें संभलांत कल्की धामा खातीर बुन्याद घाली. उत्तर प्रदेशांत 10 लाख कोटी खर्चाचे 14,000 उदरगतीचे प्रकल्प चालीक. कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े. वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी. आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं. मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं. हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं. हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश बने हैं. पहली बार भारत में वंदे भारत
और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। पहली बार भारत में बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी हो रही है। पहली बार हाईटेक हाईवे एक्सप्रेसवेज का इतना बड़ा नेटवर्क और उसकी ताकत देश के पास है। पहली बार भारत का नागरिक चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता है। देश में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का ये जो ज्वार हम देख रहे हैं एक अद्भुत अनुभूति है। इसलिए आज हमारी शक्ति भी अनंत है और हमारे लिए संभावनाएं भी अपार है। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आयिल्ल्या दिसा एक्सिडेंट, अंदू 50 दिसांत एक्सिडेंटांत 29 जाण सोंपले. सरकाराच्या येरादारी खात्याचे नियंत्रण ना म्हूण काँग्रेसीचो येरादारी खात्याचेर मोर्चा. येरादारी संचालक 5 दीस सुटयेर म्हूण थंय आशिल्ल्या अधिकाऱ्याची जाप. एक्सिडेंट कंट्रोल करूंक खातें कितें करता काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. अमित पाटकार आनी बाकीचे मेळून येरादारी हेडक्वॉर्टर्सार धरणे. ते कलेक्टरान खरें थंय घरा वचपा आशिल्ले सावड्ड्या भुरग्यांगेर आरंबोल वचपा आशिल्ले. जो पेडण्या गेलो भाव आमचो थंय वचपा आशिल्ले. तूं दुसऱ्याच्या ऑफिसान येता कित्याक म्हणून. सो हाजे वयल्यान कळटा की ह्या सरकाराक ह्या खंयच्याच डिपार्टमेंटाक कांयच गोंयकारांचे पडलेले ना. आमी ताका अर्द वरान सांगिल्ले हांगा यो आतां 5:30 जाल्या. मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री जर हे पळयता जाल्यार ते पयलीं ताका तुमच्या इव्हेंटांतल्यान काड आनी हांगा धाड. ना जाल्यार हांगाचो एकूच स्टाफ भायर सोडचे ना आमी. कित्याक हो प्रश्न आज गोंयकाराचो आसा. एडिशनल डायरेक्टर सांगता तुमी एका आठवड्यान या म्हणून, मागीर पळोवया म्हणतो. मागीर फुडले 7 दीस गोंयकारांनी मरपाचे. आतां एस्टॉनिशिंग फिगर आमी तांचे कडल्यान घेतलो. ते गेल्ले 2 वर्सांक 550 गोंयकार मेले मरे. 2023 तांचोच आंकडो 276 276 पीपल हॅव डायड इन रोड एक्सिडेंट. आणि दुसरे या वर्साक 2024 ऑलरेडी 24 गोंयकार गेले. लोकसभेचे वेंचणुकेक सीट शेअरिंगाचेर आपाकडेन खूब फावटी उलोवप जालां. अजूनही चलना. काँग्रेसीचो फुडारी सलमान खुर्शीद सांगता आप आनी काँग्रेसी मदीं खंय कसलेंच कोफू जावना. संबंद खंय बरे आसात. पणजे मिडिया कडेन उलयतना खुर्शीदान स्पश्ट केलें. That all the leaders will sit together or representatives of the leaders will sit together and make some announcements. So in some places this has happened. I'm not talking about specifically on Goa. No, I'm talking about Goa, I'm talking about UP. Some announcements are made in UP, the discussions continued. Some more announcements are made in UP, discussions continued. Now we've reached a point when we can both together sit down and announce. So there will be an announcement together. Today it would be unfair on my part to say that is not right, or for me to say no that is right, because then what are we negotiating about? Negotiations are going on even today while I'm not there in Delhi. Negotiations are continuing. We are on very good terms with the Aam Aadmi Party leaders who have come to negotiate. We are working in parallel. I do understand that your PEC has already met and that the screening committee is in the process of meeting. They've met once. They will meet again. Unlike UP, you don't have to decide 80 seats. You have to decide only 2 seats. So it can all be done quickly and rapidly. I'm on the Central Election Committee. All that will come before us and we'll also quickly decide. But as I said, we tried to put a timeline, but it was difficult to put a timeline. So many things were happening at the same time. But there's a continual process going on by which we can hope to finally give you as to what is the final decision very, very shortly. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कार्य फक्त महाराष्ट्र न्ही जाल्यार गोंय कर्नाटका सावन पांडिचेरी मेरेन आशिल्लें. टॅक्नॉलॉजीचो आपल्या शासनात वापर करपी तो दृश्ट राजा आशिल्लो.
छत्रपतीचो आदर्श सगळ्यांनी घेवचो, मुख्यमंत्र्याचो फर्मागुडी किल्ल्यावेल्यान गोंयकारांक उलो. गोंयभर शिवजयंती मोठ्या दबाज्यान मनयली. सगळ्या नागरिकांना मी आव्हान करतोय की आजच्या दिवसापासून परत एकदा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणण्याचे, खास करून आपण ज्या पद्धतीने मुलांना म्हणतोय की त्यांनी त्यांचे विचार आचरणात आणण्याचे प्रयत्न करावे. विजनरी नजरेतनं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक, मग त्यांचा घोडादौड असेल किंवा त्यांचा नेव्ही फोर्स असेल, अशा प्रत्येक गोष्टी आपण म्हणतोय की 350 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकामध्ये ह्याचा विचारही कोणी करू शकत नसेल, तर तो विचार खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला असेल. मग इंग्रज असेल, पोर्तुगीज असेल, डच असेल, फ्रान्स असेल, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये लढण्याची खरी ताकद त्यावेळी आपल्या या पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये जर कोणाकडे होती तर ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांकडे होती. त्यांची ती विजनरी लिडरशिप होती. त्याने त्या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी शिवाजी महाराजांचं कार्य हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर त्याने गोवा करून कर्नाटक, केरळ आणि टिल पॉंडिचेरीपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य त्यावेळी होतं. उभ्या आयुष्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त स्वराज्याचे संस्थापक जरी असले तर एक धुरंधर ते राजकारणी होते. त्यांनी त्यावेळेला कित्येकशे असे प्रकल्प, म्हणजे आज जी पगारदारी जी आहे, जी पगारदारी जर कोणी जर जगातला हा पहिला राजा आहे ज्याने पगारदारी ही सुरू केलेली आहे आणि आज आपण ती फक्त त्याची अंमलात आणू इच्छितो. राजाच्या केसालाही धक्का लागला तर कुत्र्याप्रमाणे ताणून मारू तुला. अरे वाघाची शिकार करणं काही सोपं नसतं आणि कुणीही त्याचं स्वप्न सुद्धा बाळगू नये. तांचे कार्य आसा, त्यांच्यानी एक हिंदुत्व राखून त्यांच्यानी एक धर्माचे प्रोटेक्शन दिला. तांकां लागून ताणें हांगा एक मूर्ती स्थापन केल्या. हांव अशें मागता ज्यांच्या कडेन घरान जागो आसा त्यांच्यानी प्रत्येक घरांनी अशी मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती लावपाची. वाळपयच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या भुरग्यांनी शिवजयंतीक खासा प्रदर्शन दवरिल्ले. भुरग्यांनी केल्ले किल्ले प्रदर्शन पालकांनी पळोवचें, अशा गजालींक भुरग्यांक उर्बा दिवची म्हूण शिवजयंतीच्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो प्राध्यापक राजेंद्र केरकाराचो उलो. Students and teaching faculty members of Government Higher Secondary School Walpai for presenting very nice exhibition on the day of Shiva Jayanti, wherein they showcases not only the elements of history and heritage of our land, but at the same time, the students from science stream they displayed their model. So here we have finest example of science with the history and history with the language, because also the language student they presented their poems of Baba Borkar, the well-known Marathi poet, about Sane Gurji, but it also here art, culture and science got representation. Here how our culture is very unique. So as far as India is concerned, and even small state like Goa,
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.